दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. बोड्ड्या दिवचले लोकवस्तीन पट्टेरी वाघाचो वावर. लोकां मदीं पातळा भंय. वाघाचो करचो बंदोबस्त. थळाव्यांची मागणी. संजीवनीच्या प्रशासकाक दिव नाकात मुजतवाड. ऊस उत्पादक शेतकारांचे मंत्र्याक पत्र. उत्तर प्रदेशांतल्या कासगंज जिल्ह्यात धपको दिवपी घडणूक. प्रवाशांक घेवन वचपी ट्रॅक्टर ट्रॉली सयत तळ्यान पडिल्ल्यान वट्ट 22 जाणांक मरण. चालकाचे ट्रॅक्टरा वयले नियंत्रण सुटिल्ल्यान घडलो अपघात. एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवप ही मोदी गॅरंटी. धनगर समाजाक एसटीचो दर्जो दिवपाची प्रक्रिया सुरू. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती. लोकसभेच्या आचारसंहिते पयलीं मतदारसंघ फेररचणूक आयोगाची करची स्थापणूक. एसटी समाजाच्या फुडाऱ्यांची मागणी. अमित शाह हांच्या आश्वासनाचेरूय उक्तायले समाधान. गोंयांत दोनूय लोकसभा सीट काँग्रेस लढटली. आपान घेतली माघार. आरजी मतां फोडपाक म्हूण आरोप. मुख्यमंत्री म्हणटा कोणूय एकठांय आयले तरी फरक पडना. आतां खबरो विस्तारांत. दिवचल शारांतल्या बोड्डे वाठारांत लोकवस्ती लागीं पट्टेरी वाघाचो वावर आशिल्ल्याची म्हायती आसा. गोटण वाठारांत भर रस्त्याचेर कांय जाणांक ह्या वाघाचें दर्शनूय जालां अशें कळटा. वाघाच्या वावराक लागून लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. ह्या वाघाचो बंदोबस्त करपा खातीर रान खात्यान पावलां उखलची अशी मागणी लोकांनी केल्या. पयलीं हांगासर विकी म्हणून जो आमच्या हांगालो नायक नगरान भुरगो आसा तो कामा निमत गेल्लो हेवटेंतल्यान. दनपारच्या टायमार भर दिवसा हांगासर वाघ पट्टेरी वाघ अशें तेजें म्हणणें आसा. परत परत विचारलें तेका पट्टे आसा अशें तेणी म्हटलें की तो तेवटेंतल्यान त्या भाटांतल्यान तो ह्या वटेंतल्यान असो सरलो. तेका इतके अर्दे कमरे पासून ते शेपडे पर्यंत तेका ते अर्दो भाग दिसलो आनी तो ते पळोवनूच सोमतें तेणी पळ काडलो परत. आनी घरा कडेन आमच्या येवन तेणी कळयलें की अशें अशें जालां. तेच्या नंतर हांव मागीर फाटल्यान मागीर तेज्या फुड्यान मागीर वयल्या वटेंतल्यान मी पळोवपाक गेल्लो म्हणजे अशें कितें पयसल्यान दिसता जाल्यार. पण अशें कितें कांय दिसूंक ना. तेच्या नंतर आमी अशें चिंतलें की तेजें कितें जर टायगर आसा जाल्यार कितें ड्रॉपिंग्स आसतले हो खंय तरी तो जर हांगा कितें येता वयता अशें आसूं शकता. कारण ह्या भाटान आनी हेवटेन चडशे गवेरेड्याचो वावर आसा आनी त्या गवेरेड्यांक लागून सुद्दां वाघ येवं शकता. नाकारपाक शकना कारण गवेरेडे थंयच्यान हांगा येवं शकता जाल्यार वाघ सुद्दां येवं शकता अशें शक्यता आसा. तेन्ना जो पर्यंत कितें तेजे एविडेंस मेळना तो पर्यंतूय आमी कांय म्हणूं शकना. पूण ड्रॉपिंग तशेंच झाडाक जे मार्कींग आसता तेजे खरवडलेले बी अशें पळोवपाचें आतां आमी एक मोहीम हाती धरपाक ठरयलेली आसा. सो आमच्या वॉलंटियरान आमी तांकां घेवन ते जंगल जे आसा ते जंगलान खंय तरी जर तेजे ड्रॉपिंग्स बी कितें दिसता जाल्यार किंवा तेजे मार्कींग कित्याक हांगासर पग माग मेळपाक खूब डिफिकल्ट आहा. कारण हे सगळे हार्ड सरफेस आसा. अशें कितें हांगासर चिकल असो कांय ना आनी पाणी तेवटेनूय आसा आनी हेवटेनूय आसा म्हणल्यार ते व्हाळ आसा आनी तेतून कितें पगमाग येवपा सारके कांय चान्सीस ना. तशेंच हांव एक मागता की हांगासरल्यान तेजे वावर हे आतां तेजें म्हणणें त्या भुरग्याचें म्हणणें हेच्या पयलीं सुद्दां अशेंच ह्याच वाटेंतल्यान परत क्रॉस जाताना एक 15-20 दीस पयलीं दिसलेलो कोणाक तरी अशें तेजें म्हणणें आसा. सो हांव मागता की डिपार्टमेंटान हांगासर खंय तरी कॅमेरा ट्रॅप लावपाचे जेतूंतल्यान जर अशें कितें बिबटो आसा की वाघ आसा हें कळपाक बरें पडटलें. दिवचल तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारांत बिबट्यांचो वावर वाडलो आसतनाच आता दिवचल शहरातल्या बोड्डे वाठारांत पट्टेरी वाघ आशिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. पट्टेरी वाघ आशिल्ल्याचे म्हायतीक लागून बोड्डे वाठारांत सध्या लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. मेळिल्ले खबरे प्रमाण
2 दिसा पयलीं हो पट्टेरी वाघ गोठण बोड्डे वाठारात भर रस्त्याचेर दनपारच्या वेळार उबो आशिल्लो अशें कळटा. ह्या पट्टेरी वाघाक रस्त्याचेर उबो आशिल्ल्याचें एका तरणाट्यान पळयलां अशेंय कळटा. मजगती हे विशीं प्राणी मित्र अमृत सिंग हांचे कडेन संपर्क केलो तेन्ना ताणें ही म्हायती मेळटकीच आपणे वाठारांतल्या रानांत माग घेवपाचो यत्न केलो. मात पट्टेरी वाघ आशिल्ल्याच्यो खाणाखुणां अजून तरी मेळूंक ना अशें ताणें सांगलां. मात ह्या वाठारांत पट्टेरी वाघ आसपाची शक्यताय तांणी न्हयकारूंक ना. कांय वर्सां पयलीं एक पट्टेरी वाघ बोड्डे वाठारांत भोंवतालो अशें कळटा. रान खात्यान ह्या प्रकाराची गंभीरतायेन दखल घेवन ह्या वाठारांत सांपळो लावचो नाजाल्यार कॅमेरा लावन पट्टेरी वाघ आसा काय ना त्या विशीं लोकां मदीं निर्माण जाल्लो भंय पयस करचो अशी लोकांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. उत्तर प्रदेशांतल्या कासगंज जिल्ह्यांत धपको दिवपी घडणूक घडल्या. प्रवाशांक घेवन वचपी एक ट्रॅक्टर ट्रॉली सयत तळ्यान पडिल्ल्यान वट्ट 22 जाणांक मरण आयले. हातूंत बायलां तशेंच ल्हान भुरग्यांचोय आस्पाव आसा. ह्या ट्रॅक्टरान 40 जाण बशिल्ले, तातूंतले जायते जाण जखमी जाल्यात. तांकां उपचारा खातीर लागसारच्या हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. चालकाचे ट्रॅक्टरा वयलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान रस्त्याचे कुशीक वचून तो तळ्यान पडलो. हे लोक मागी पुनवेक कासगंजांतल्या कादरगंज घाटाचेर ट्रॅक्टर ट्रॉलींतल्यान गंगेन न्हावपा खातीर वतना रियावगंज पाटियाली मार्गा वयल्या गंधर्व गांवा लागसार हो अपघात घडलो. लोग बताए गए। और कितने सर घायल कितने लोग हैं? क्या कारण रहा? घायल और कितने लोग हैं? जैसा मैंने बताया 22 लोग अभी घायल हैं, 22 लोग की मृत्यु हुई है। 3 लोग को क्रिटिकल ऊपर करो, उनको अलीगढ़ रेफर किया गया है। 10 के आसपास लोग जो हैं उनको उपचार किया गया, जिसमें से 7 लोग अभी कासगंज के जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं, उनका उपचार करते हैं। सर घटना कैसे हुई? सर ये घटना कैसे हुई? क्या कारण रहा सर? हादसे का कारण यही है कि जो ट्रॉली थी वो पलट गई और पलट के पोखरे में गिरी है। जो आप पोखरा यहाँ पर देख रहे हैं, पोखरे का पानी दलदला है और जो महिलाएं थी और बच्चे हैं वो जो ट्रॉली पलटने के कारण उसके दबाव से बाहर नहीं निकल पाए और उनकी मृत्यु। ये ट्रैक्टर इधर से आ रहा था, अलीगंज साइड से आ रहा था, पटियाली कादरगंज गंगा स्नान के लिए जा रहा। बताया जा रहा है कि मुंडन कराने जा रहे थे, उसमें महिलाएं ज्यादा थी। कहाँ जा रहे थे? ये कादरगंज जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए, बताया गया। तो हमें फोन गया, ऐसे यहाँ चीप का तो निकल रहे थे, तो यहाँ से हमने देखा सभी लोग, पुलिस वाले भी आ गए, तो पब्लिक लोग तब टाली उसमें पानी में उल्टी पड़ी हुई थी, उसमें महिलाएं ज्यादा दबी हुई थी, तो उसको हटाया गया। तब निकाला तो 17 डेड बॉडी हम लोगों ने निकाल के बाहर रखी थी और उसके बाद कुछ थे वो प्राइवेट डॉक्टरों के पास भेज दिए, उससे फिर पटियाली भेजे गए, सब जगह भेजे। फिर अभी लगभग बताया जा रहा 22 के आसपास हो चुके हैं। यहाँ पर जब ट्रॉली ये पलटी गई है, यहाँ से चीख पुकार की आवाज आई, तो यहाँ पर हमारा एक स्थान है, यहाँ स्थान है पीपल महाराज है, गड़ैया महाराज बोलते हैं इनको। वहाँ पर हम सेवा कर रहे थे, अपना भजन कर रहे थे, तो हमको आवाज आई, तो वहाँ हमने जब देखा उनकी आवाज इधर से आ रही है, हम भाग के गए तो यहाँ देखा ट्राली खड्डे में जा चुकी थी। उसके आप लोगों के साथ फिर क्या हुआ? उसके टायर ऊपर से यहाँ चीख पुकार की आवाज लगी हुई थी कि बचाओ 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 बचाओ। तो हम लोग अंदर घुसे, उसमें देखा ट्राली हाथों से उठाई गई है। तो वहाँ जब मौतें, उसमें से लड़के बच्चे और बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी थे और महिलाएं भी थी, उनको जब निकाला गया है तो हमारे शरीर खुद कांपने लग गए कि हमको क्या करना चाहिए, ये क्या हो गया है नहीं। और घटना घटते हुए निकालते गए, कुछ लोग ट्राली को उठा लिया हाथों से, और हमारे यहाँ की जो पुलिस डिपार्टमेंट जो है उन लोगों ने भी सुना है, तो वो भी एकदम घटनास्थल पर आए हैं, उन्हें भी हेल्प की है। हेल्प करने के बाद घुसे हैं खड्डे में, ट्राली उठवाई है साथ में, और हम लोग हैं जैसे मान लीजिए हो गई 20-22 मौतें हो गई हैं साहब।
भाजपा सरकाराच्या काळांतूच आदिवासींक मूलभूत हक्क मेळ्ळे. आता गोयच्या एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवप ही मोदी गॅरंटी आसा अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले. गोयच्या धनगर समाजाक एसटीचो दर्जो दिवपाची प्रक्रिया चालू आसा. तशेंच वाडट्या अपघातांचेर उपाय येवजण काडप सुरू आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की काल मुख्यमंत्री आनी एसटी जे शिष्टमंडळ दिल्ली गेल्ले. आमच्या बरोबर हांगासर स्वता मुख्यमंत्री आमी विचारया ते बद्दल. दोतोर काल तुमी दिल्ली गेल्ले एसटी सगळे शिष्टमंडळ नेमके कितें ट्रायबलाक रिजर्वेशन दिवचे पॉलिटिकल रिजर्वेशन फक्त उरलेलें. आयज पर्यंत ट्रायबलाक ज्यो गजाली दिल्या त्यो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारानूच दिल्या. अटल बिहारी वाजपेयी आसतना तांकां रिजर्वेशन दिलें. ओके 12% कितें मेळपाक जाय तें. ताज्या उपरांत मागण्यो तेंच्यो मान्य जाल्यो. 2012 मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर आयल्या उपरांत ट्रायबल मिनिस्ट्री फॉर्म केली आनी ताज्या उपरांत गोंयांत तांकां दिवपाची सगळी रिजर्वेशन दिल्ली. उरता आमी पंचायतीक रिजर्वेशन दिल्लें, जिल्हा पंचायतीक रिजर्वेशन उरता उरलेलें एकूच पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवपाचें. तें काल आमी अमित भाई शाह हांकां मेळ्ळ्या. निश्चितच तेंच्यांनी सांगलां 2027 पयलीं तांकां ट्रायबल रिजर्वेशन मेळटलें. आमचेर विश्वास दवरचो. हांगासर गॅरंटी मोदीजीची गॅरंटी आहा. हांगासर फटींग गॅरंटी ना. पयलीं सगळ्यांच्यो फटींग गॅरंटी आसताल्यो त्या त्यो कोणाच्योच फुलफील जायनासल्यो. आतां ओन्ली गॅरंटी इज मोदीज गॅरंटी. काल धनगर आरक्षणाचो कितें मुद्दो बीन चर्चेक येयल्लो दोतोर? हय 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 तें डिस्कशन जालां की तेंचे लो हें जाल्या उपरांत RGI कडल्यान पयलो हें जाला तेंचोय विशय जाला. तांकां एकदां एसटीन वचपाचो प्रोसेस सुरू आसा. इन फ्युचर तोय जातलो. भोव बरें. आनी एक लास्ट क्वेश्चन म्हणजे एक्सिडेंट राज्यान जे आहा पळय ते वाडत आसा तेचेर तेचेर करपाक वेगवेगळे उपाय योजना करीत आसा. बाकीचे कितें जाता ते करतले आतां. म्हणजे आप आनी काँग्रेस युती जावन तेंच्यांनी काँग्रेस कोणूय जरी एक जाले ओके लोक जे आहा पळय न्ही हे भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा. त्या खातीर आमकां आप आनी हे काँग्रेस अशें हे UPA तेंचें कितें जालें सुद्दां आसा जाल्यार कांय ना. इस बार 400 पार आनी 400 पार दोनूय तुमच्याच सीट जिखतले. जिखतले. एसटी आरक्षणाविशीं गृहमंत्री अमित शाह हांच्या आश्वासनाचेर आमी समाधानी आसात अशी प्रतिक्रिया एसटी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी उक्तायली. तशेंच लोकसभा वेंचणुकेच्या आचारसंहिते पयलीं मतदारसंघ फेरवचणूक आयोगाची स्थापणूक करपाची मागणी ताणें मडगांवां घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत केली. 2013 बाकीचे जशें स्टेटीचे केलें तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन जशें दिलें तशें तुमकां दिवपाक खूब उशीर जालो. तेन्ना आपणे जो आसा तो ऑलरेडी जो नोट जो आसा कळ्ळें तो आपणी ऑलरेडी प्रिपेर केल्लो आसा. ऑफिशियल नोट हें करपा खातीर डिलिमिटेशन बसोवपा खातीर आनी निर्णय घेवपा खातीर. आनी तो 28 तारखेर बुधवारा दिसा आपूण तो येतलो आमच्या कॅबिनेटाच्या डिस्कशनान येतलो. सो अशे तरेचे तेणें आतां आमकां सगळें एश्युरन्स दिल्लें आसा. आमचे मुख्यमंत्री आसा तांच्यांनी तांकां बरे तरेन केलं समजून सगळें सांगिल्लें आसा. आनी अशें दिसलें की तांकां हो विशय सगळो समजल्लो आसा. इवन लिगल जे कितें आस्पेक्ट जे आसा ते ताका समजल्ले आसा. आनी अशें अशें आसा की ते बरे तरेन हेचेर म्हणजे आतां ह्या क्षणाक सांगता आमी की जर तर ते पॉझिटिव्ह जर तेंच्यांनी स्टेप्स जर घेतलो जाल्यार हें डिलिमिटेशन जें आसा तेणें स्वता म्हटलां की आपूण ह्या लोकसभेच्या इलेक्शनाच्या पयलीं आपण हें करतो. आनी एक तुमकां सांगपाची बरी गोश्ट म्हटल्यार म्हणजे तुमी आमकां प्रश्न विचारच्या पयलीं आमचे जे एसटीचे जे आमचे लिडर जे आसा जसं तुमी आमकां हें करताले कळ्ळें न्ही ते काल सगळे त्या डेलिगेशनान आशिल्ले बरे तरेन सगळ्यांक जाल्लें आसा. सो एक प्रकार तो एकवट जो आसा आमच्या हेचो थंय काल आमकां पळोवपाक मेळ्ळो सगळो. सो आमी थोडेशे म्हटला आशावादी आसा ते. तुम्ही हॅपी आहा काल होम मिनिस्टरा मेळ्ळे ते? होम मिनिस्टर मेळ्ळे ताका आमी हॅप्पी आसा म्हणजे कितें आसा जे तरेन तेणें हें दिल्लें शब्द दिल्लो उतर दिल्लें कळ्ळें न्ही पाळ्ळें आनी तेंच जशें मुख्यमंत्र्यान पाळ्ळां तेंच जर आमच्या होम मिनिस्टरान जर पाळ्ळें जाल्यार दुदान साखर पडल्या सारकी जाली कळ्ळें न्ही. देखून आमचो जो पळय म्हणजे 2027 जे पळय आमचे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री उलयतात कळ्ळें न्ही तेका पुष्टी मेळटली. संजीवनी साखर कारखान्याचो प्रशासक सतेज कामतीक सेवा मुजतवाड दिवपाक ऊस उत्पादक शेतकारांनी खर विरोध केला. हे विशीं शेतकारांनी मंत्री रवी नायकाक पत्र बरोवन प्रशासक सतेज कामतीक सेवा मुजतवाड दिवची न्हू म्हूण मागणी केल्या. कामतेन ऊस उत्पादक संघटनेक केन्नाच सहकार्य करूंक नाशिल्ल्याचें ताणें पत्रांत म्हणलां. एडमिनिस्ट्रेटर सतेज कामत हो ह्या म्हयन्याक रिटायर जाता तेन्ना
तेजो प्रयत्न चालू आसा की परत आपल्याक वाडोवन दिवचो म्हणून. तर आमचो तेका ठाम विरोध आसा. विरोध कित्या खातीर करता हें सांगता तुमकां. विरोध म्हटल्यार तो जेन्ना येयलो हांगासर तेन्ना तेणी संघटनेच्या कमिटीन जेन्ना मिटींग जाता ती मिटींग तेणी केन्नाच प्रेजेंट करूंक ना. आनी हेज्यान पयलीं जे एडमिनिस्ट्रेटर येयले ते आमचे संघटने बरोबर काम करताले, तांकां कॉर्पोरेशन दिताले आनी आमकांय ते कॉर्पोरेशन दिताले. त्या हितून आमी एकमेकाक सहाय्य करूं अशें करून आमी चलताले. आनी हो एडमिनिस्ट्रेटर येयलो तेन्ना तेणी सामकेंच आमकां म्हणजे एक संघटना म्हणजे एक काडीची किंमत ना अशें करून तेणी आमकां हें दवरलें. म्हणजे तेका मेळपा जाल्यार आमी अपॉयंटमेंट घेवन तेजे पीएक सांगून अपॉयंटमेंट घेवन आमकां भितर अपॉयंटमेंट घेवची पडटाली. ही शेतकऱ्यांची परिस्थिती येयली. आमी वगीर रावले कित्याक एडमिनिस्ट्रेटर म्हणटकूर तेंचें चलता म्हणटकूर आमी फुडें आमची संजीवनी एकदाची स्टार्ट जावपाक जायी ह्या नात्यान आमी प्रयत्न चालू केले. तेकाय सांगलें. आमची 2 म्हयने मिटींग जाताली ते मिटींगेक केन्नाच तो येवं नासलो. जे आमचे मिटींगे जाताले कितें ठरताले ते आमी तेका सांगताले. ते वयर वचून तेणी हाडूंक जाय ते करिनासले. जे पयलीं एडमिनिस्ट्रेटर येयल्ले ते आमी मिटींगेक आपयले की ते येताले आनी ते आमी कितें आमी बरोवन दिले की ते आमी पणजे व्हरून दिले ते मागीर आमकां अपॉयंटमेंट घेतकूच थंय व्हरून मिनिस्टरा कडेन कोऑपरेट मिनिस्टरा कडेन सीएमा कडेन व्हरून मिटींग घेताले आनी कितें तरी तेजे आन्सर मेळटाले आमकां. पूण हो येयल्ल्याक सगळ्यात नेगेटीव पॉयंट. आम्ही संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचेर उलयता. जे संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचो प्रशासक आसा सत्येज कामत एका मुदतवाड दिवची न्हू अशी ऊस उत्पादक संघटनेची मागणी केल्या. ऊस उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष आसा राजेंद्र देसाय आनी त्यांचे पदाधिकारी आसा त्यांनी मागणी केल्या की संजीवनी जो साखर कारखाना प्रशासक म्हणून आसा त्यांनी शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी कांयच केली ना. उलट शेतकऱ्यांक त्यांनी दिशाभूल केल्ली आसा. ज्या जाग्यार संजीवनी साखर कारखान्याक ऊस लावपाक जाय आसलो त्या जाग्यार त्यांनी सगळी भाजी लागवड केल्ली आसा आनी थंयची कामगारांक त्यांनी भाजी लागवडीन घातलेली आसा. त्या जाग्यार जर ऊस लावन शेतकऱ्यांक जर प्रोत्साहन दिल्लें की तुमी ऊस सोडनाका, तुमी शेतकरी सगळे ऊस करा अशी म्हणून जर प्रोत्साहन दिल्लें जाल्यार तो ऊस आयज हांगा वाडपाची शक्यता आसली अशी तेंची म्हणणी आसा. जो संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचो प्रशासक आसा तो शेतकऱ्यां खातीर अजून पर्यंत तर वावरलो ना. जे तेका प्रशासकीय कार्यालयांतल्यान जे येता कृषी खात्यांतल्यान जे तेका शेतकऱ्यां खातीर कितें करपाचें येता जाल्यार तो कांयच करिना अशें तेंचें म्हणणें आसा. तेन्ना ऊस उत्पादक संघटनेचें अशें म्हणणें आसा की तेका मुदतवाड दिवपाक आमचो ठाम विरोध आसतलो आनी तेका जर मुदतवाड दिली जाल्यार आमी कितें म्हणटा ते मुखार निर्णय घेतले. गोमंतक टीव्ही खातीर संजीवनी साखर कारखान्यांतल्यान एकनाथ खेडेकर. लोकसभेच्या उमेदवारीचेर निमण्याक काँग्रेसीचेर थारावणी. उत्तर आनी दक्षिण हे दोनूय लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेसीचे उमेदवार आसतले हाचेर शिक्को. आपाचो ॲडव्होकेट अमित पालेकार आनी काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार दोगांयनी एकठांय हे बाबत घोशणा केली. आप आनी काँग्रेसीचे एकठांय लोकसभा लडोवपाचे घोशणेचेर विचारल्यार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा कोणूय एक जाले तरी फरक पडना. इंडिया आघाडीची सीट वाडपाच्या संदर्भात चर्चा चालू असताना आम आदमी पक्षान दक्षिण गोंयांत आपलो उमेदवार म्हूण आमदार वेंजीच्या नावाची घोशणा केल्ली. मात आता आप बॅकफुटार. गोंयांतले दोनूय लोकसभा सीट काँग्रेस लढयतली हाचेर शिक्को. हातात झाडू घेवन भ्रष्ट बीजेपीच्या कमळाक भायर येतले म्हूण आप आनी काँग्रेसीच्या दोनूय अमितांनी एकठांय येवन घोशणा केली. इंडिया ब्लॉक आणि इंडिया अलायन्स आणि आमचो भारत देश सर्वप्रथम, आमचे गोंय सर्वप्रथम आणि भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टीक हरोवपाचो आणि गोंयकारांक एकठांयवपाचो हो उद्देश समोर दवरून आज एक व्हडलो डिसिजन आमी घेतला. तो म्हणजे इंडिया ब्लॉका अंडर, इंडिया अलायन्सा अंडर गोंयची दोनूय सीट उत्तर आणि दक्षिण, नॉर्थ अँड साऊथ गोवा जे गोंयचे लोकसभेचे सीट आसा ते दोनूय सीट आमी ठरयला की काँग्रेस पक्षाक दितले. काँग्रेस पक्ष अंडर इंडिया अलायन्स ही दोनूय सीट लढतले आणि आमी आणि काँग्रेस म्हणजे आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेस पक्ष एकत्रित राहून हे इलेक्शन फॉर ऑल पर्पजेस इन्क्लुडिंग बूथ मॅनेजमेंट
टू गेटिंग टू द पीपल विल बी डुईंग दिस टुगेदर. आणि आज खूप खोस बघता की दिस डिसिजन हॅज बीन अरायव्ड एट बाय कन्सिडरिंग द एंटायर सेंट्रल लिडरशीप, द लोकल लिडरशीप, काँग्रेस पक्ष, काँग्रेसचे हांगचे जे फुडारी, काँग्रेसची जी मिडलाईन आसा आनी आमचे जे लिडर्स आसात आनी एकठांय जावन हे डिसिजन घेतला. आमी हे डिसिजन गुजरात, पंजाब, दिल्ली आणि आसाम आणि वेगवेगळ्या जाग्यांचेर अशी डिसिजनां घेतल्या जी एकठांय इलेक्शनां लढोवन भ्रश्ट भारतीय जनता पार्टीचे जे उमेदवार आसा तांकां हरोवपाचो जो आमचो हेतू आसा तो लक्षांत दवरून हे डिसिजन घेतला. तेन्ना वी वॉन्टेड टू अनाउन्स दिस टुगेदर. लोकसभेक दोनूय सिटांक लढपाक काँग्रेस पक्षाक आदार करपाचें तांणी डिसिजन घेतला. त्याच बरोबर हांव जे बाकीचे जे पक्ष आसात जे ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या विरोधात जे लढतात जांकां हे भ्रष्ट जुमला पार्टीचे सरकाराक घरात हाडपाक जाय तेय पक्षांक हांव आज तुमच्या मार्फत उलो मारता की आज खंय तरी इंडिया अलायन्स ब्लॉक ह्या देशान ह्या भाजप सरकाराक हरोवपाक मुखार सरल्यात. सो म्हाका दिसता इतर पक्ष जे ह्या बीजेपी पक्षा विरुद्ध उलयतात किंवा जे विरोधी तांकां हे भारतीय जनता पार्टीचो सरकार नाका, म्हाका दिसता तांणी एकत्र येवचे, हातभार लावचे आणि गोंयची जनता जी आज पीडित आसा ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टी सरकाराचेर म्हाका दिसता तांणी हातभार लावून इट हॅज टू बी अ युनायटेड फायट. म्हाका दिसता सगळे जे विरोधी पक्ष जे आसात तांचो आवाज एक जावपाक जाय. झाडू घेवन भ्रष्ट बीजेपीच्या कमळाक भायर उडयले. मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत म्हणटा केंद्रात 400 जाल्यार गोंयांत 2 पार. कोणूय एकठांय आयले म्हूण फरक पडना. कोणीय जरी एक जाले ओके, लोक जे आहा पळय न्ही भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा. त्या खातीर आमकां आप आनी हे काँग्रेस अशे UPA तेंचे कितें जालें सुद्दां आसा जाल्यार कांय ना. इस बार 400 पार आनी 400 पार. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. स्मार्ट सिटीचो एमडी संजीत रॉड्रिगीजान सांतिनेज मधुबन जंक्शना कडेन स्मार्ट सिटीच्या कामाची पळोवणी केली. फुटपाथ, रस्ते, गटारां, सिवेजीचे काम आनी अतिक्रमणाचेर तांच्यांनी आढावो घेतलो. काम खंय पावलां हें तांच्यांनी जाणून घेतलें. तेच बरोबर कंत्राटदार आनी अधिकाऱ्यांक ताणें कांय सुचोवण्यो दिल्यो. पळोवणे बाबत पत्रकारांनी जेन्ना विचारलें तेन्ना ही फकत आढावो घेवपा खातीर पळोवणी आसली अशें सांगून एमडीन थंयसून फुज्ज्यो काडल्यो. मधुबन जंक्शन म्हणटा तो हांगा सांतिनेज जो एरिया आसा तो आयज स्मार्ट सिटी एमडी संजीत रॉड्रिगीजान तेजें इन्स्पेक्शन केलें. खुबशे विशय आसले, फुटपाथचो विशय आसलो, रस्त्याचो विशय आसलो, सिवेजीचो विशय आसलो, काम खंय पावला, कशे तरेन चल्ला ते तेंच्यांनी रिव्यू घेतलो. आनी तेच भायर तेणी इन्स्ट्रक्शन पासून दिले हें काम कितकें बीन कंप्लीट करूंक जाय, कशें हे बाबतींत फुडें वचूंक जाय अशें इन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्टर आनी जी एक्झिक्युटीव एजन्सीज आसा तांकां त्यो हे दिल्यो. आनी तसो एनक्रोचमेंट बी आसा त्या पासून चॅक केला हांगासर आनी फूल रिव्यू घेतलो कसो कितें जाता. पूण आमी जेन्ना विचारून गेले एमडी कितें आसलो इन्स्पेक्शनाचो एमडीन हेजेर चड उत्तर दिवपाक हें करूंक ना. तो गाडयेन बसून सांगलें आमी फक्त रिव्यू घेतला आनी ते हांगासून गेले. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. गोंयचे शेतकी मळ घटमूट जावपाक लागला. आतां भाजी, फळां, फुलांची पिकावळ गोंयांत सुरू जाला. ह्या सगळ्या वस्तूं खातीर पयलीं गोंयाक निंबून रावचें पडटालें, मात आतां हें चित्र बदल्लां. हे सगळे शेतकारांच्या कश्टा खातीर तशेंच शेतकी मळार केल्ल्या तांच्या कामा खातीर जाला. ताका लागून सरकार सदांच शेतकारांक तेंको आनी उर्बा दितले अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हाणें म्हणलां. शेतकी धोरण आसूं नाजाल्यार शेत जमनीचो प्रश्न हें करतना सरकार शेतकारांक पयलीं विश्वासान घेता अशी माहिती शेतकी मंत्री रवी नाईक हांणी दिल्या. ते सांखळे रवींद्र भवनात आयोजीत केल्ल्या कृषी महोत्सवा वेळार उलयताले. पूण शेतकऱ्याक आमी मदत केली कित्याक आनी ही शेती ज्यो जमनी आसा आमच्यो त्यो आमी राखून दवरपाक जाय जाल्यार कोण दवरतले? शेतकरी. म्हणजे तेजें एक आसा की शेतकऱ्याक आमी पयलो मजबूत करपाक जाय आनी शेतकरी मजबूत जातले अशें तरी म्हाका दिसता. पॉलिसी फॉर्म करता आसतना तुमकां सगळ्यांचो आस्पाव म्हणजे राज्याची एखादी नवीन एग्रीकल्चर पॉलिसी जाता आसतना सगळ्या शेतकारांचो व्ह्यू विचारान घेतलो वता कितें कितें करपाक जाय. आमी फक्त सबसिडी दिवप इतक्या पुरते मर्यादीत ना, ती तर आमी दीत आसा. आमी काजीक दिता, भाताक दिता, सगळ्याक दिता. आमी तुमी तयार केल्ले प्रॉडक्ट सगळे विकतूय घेता आनी सगळे व्हरून तेजें मार्केटूय करता. म्हणजे म्हाका खूब बरें दिसलें फाटल्या 3 वर्साच्या कार्यकाळात खुबशे जाण शेती कडेन, दुधा कडेन, नुस्त्या कडेन वळपाक लागले
आणि निश्चितच रित्या स्वतःहून म्हणजे आमी म्हणटा तशें स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. स्वता थोड्या प्रमाणात तरी भाजी आसतली, फळां आसतली, फुलां आसतली करपाक सुरवात केली. फाटल्याच दिसांनी हांव रिपोर्ट घेतालो. हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान हांगासली भाजी एक्सपोर्ट केली. आमी इतके दीस भाजी इम्पोर्ट करताले, फक्त बेळगांवच्यानूच भाजी हाडटाली. तर आमी भाजी एक्सपोर्ट करपाक शकले. भाजी आमी इम्पोर्ट केली. आमकां जाय तितकी दसऱ्याक दिवाळीक फुलां सगळीं आमी इम्पोर्ट करताले. बट ह्या निमित्तान काणकोण आसतलो, केपें आसतलें, सांगे आसतलो, सत्तरी आसतलो, दिवचल आसतलो, ह्या तालुक्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात रोजांची लागवड केली आणि खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां रोजां सगळ्या जाणांक विकत आमच्याच लोकां कडेन आमी विकत घेतली. आणि हे सगळें करपाक सरकाराचो हर तरेचो सपोर्ट प्रत्येक फावटी आमी दीत आसा. आणि म्हणून एग्रीकल्चर पॉलिसी आसतली. दुसरो महत्वाचे निर्णय जे सरकारान घेतले तितून हांव 2-3 निर्णय. एक, एग्रीकल्चर लँड विकपाक मेळना हो कायदो म्हज्या सरकारान हाडलो. कोणाकूच आपली पॅडी एग्रीकल्चर लँड ही बेश्टी कोणाक खंयच्याच मनशाक विकपाक मेळना आनी हाज्याय फुडें विकूंक मेळची ना. म्हापशा मेलाग्रीस चर्ची कडेन वचपी रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. फोंडकुलांनी रस्त्याची चाळण जाल्या. ताका लागून रस्त्या वेल्यान प्रवास करतल्यांक आपलो जीव मुठीन धरून गाडयो चलोवच्यो पडटात. देखून मेलाग्रीस सायबिणीच्या फेस्ता पयलीं रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. मॅडम एका रस्तो म्हणनाका, ह्यो रोड न्हू, ह्यो तुला फोटो रस्तो न्हू दियो. रस्तो तुमची ही सदाची वाट ना, ही सदाची वाट तुमची. सदाची वाट म्हाजी. चेड्याक घेवन डेली वयता असो. फर्स्ट ऑफ ऑल हांगासर पयलीं काय सिग्नला काय ना. हांगासर पयलीं स्टॉपिंग कोण ना. कोण कसो व्हरता गाडी. पोलीस थंय रावता, हांगा रावता, कोण कोणाक आडयना. लोक अशें येता आनी एका म्हाजी गाडी मारता. सेकेंड ऑफ ऑल रस्तो गाडी चलोवपाच्या लायकीचो ना. रोड टॅक्स कलेक्ट करता, बाकीड्यातले पयशे घेता, रस्तो रिपेर करिना. आतां हांगासर ह्यो एक पयलींचो आद्या काळाचो रस्तो म्हणून उरला. न्यू रोड जाल्यार इतलो वयतलो आसलो. हांगा तांकां पॅच मारपाक जायना. इन द नेम ऑफ एटी डिपार्टमेंट अंडरग्राउंड केबलिंग रस्तो फोडला. तो आजून ताका काय ते उदक मारिना, पॅचअप करिना, काय करिना. हितून आमकां डॅमेज कोणाक जाता, आमकां जाता. गाडयांचें सस्पेन्शन जाता काबार. हे एट ऑन कॉस्ट आमकां रिपेर करचें पडटा. हे म्हापसाचो MLA आहा तो खबर ना खंय आहा ना तो. सेकेंड ऑफ ऑल चेअरपर्सन तो वर्साक म्हाका दिसता 3दा चेंज जाली. कितें यूज आहा तिचो काय यूज ना. येता वयता. कितें यूज आहा हेंचो. रस्तो आपयता जल्मा पासून. म्हणजे तेच्या पयलीं म्हाजो बापूय घेवन म्हाका सायकली बसून व्हरतालो. तेन्ना रस्तो मातसो बरो आसलो, कांय ना गॅपान येवन. आतां कितल्या वर्सांनी म्हाका दिसता आतां म्हाजी एज आतां जवळ जवळ 63 क्रॉस पावलें. तर इतल्या वर्सांनी हो रस्तो आतां मातसो ह्या 8-10 वर्सांक पळयता मातसो खड्डे पडले हांगासर. ते 8-10 वर्सां अशेंच खड्डे हांगासरच आसात. 8-10 वर्सां खड्डे पडल्यान लोक आनी ते आमचे जे गव्हर्मेंटाचे जे अधिकारी आसात तेंचे हांगासर लक्ष वचना. तुवें म्हटलें की ते फ्लोटाचे लोक हांगासर येना. प्रत्येक वर्सा हांगासर जात्रेक लोक सगळे अख्ख्या गोंयचे लोक हांगा येतात. आमचे सगळे अधिकारी हांगासर येतात. तेंच्यांनी हें पळोवपाक जाय. ते कित्याक ते पयला आपली कामां ते आमकां जे रोड टॅक्स आमचे गव्हर्मेंट वयता ते कार्ड चलतना ते सगळे तेजे सस्पेन्शन सगळें हालोवन वयता. ते तेंच्यान स्टार्ट जाता ते जी इगर जात थंय पर्यंत ते गडा जायत आसता. पूण हे सगळे कोणाक हे सगळं क्वेश्चन जाता ते पब्लिकाक. तर सांगूंक शकता तितल्याच न्हू. तर जर कोणी समज सीख मनीस वयता तेंचे बरोबर बसून तेजी हालत कितें जातली हांगासर. खंय रस्तो सारके आसात. हे 2 रस्ते हांगासर आमच्या हॉस्पिटलांत पावतात. तर थंय तोय रस्तो कितें ना एक एकदां खराब आसता. होय रस्तो असो आसा. तर एक जो कोण मरीज आसता पळय जो सीख मनीस ताका तें बरें न्हू तेच्या हेल्थाक. तेजे समज तो गाडयेन स्लीप जावन पडलो जाल्यार आनीक कितें जालें तर ते एकदम डेंजर जावन आसा. तर लोक आमच्या सरकारा कडेन तशेंच सांगता की असले गोश्टी कडेन सरकारान आपलें लक्ष घालून हें काम पब्लिकाक आसान करून दिवचें. आवाज गोयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत इंडिया आघाडी प्रत्यक्षात घडोवन आयला. लोकसभेचे उत्तर आनी